आयज परतून मंगळ बाबडनो देवाचें उतर आयकोंक मागणें करूंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. सोबत मागणें करया. हे पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत देव आमची काळजां मनां उजवाडाय. तुजें उतर जावन आसा जिवें आनी गुणवंत. तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां गूण कर. पवित्र आत्म्याचे कृपे वरवीं सोम्या तूं आमकां जिवीत दी म्हूण आमी मागता. अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. भाग्योन लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वेलें वाचप. हांवें स्वर 18 वळी 9 ते 14 पर्यंत. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांकूय ताणें अशी एक वपार सांगली. 2 जाण, एकलो फारिझेव आनी दुसरो दंड वसूलदार, मागणें करूंक वयर देव मंदिरांत गेले. फारिझेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा, हांव हेरा मनशां सारको न्हय, ते सोर, नागोवणे, अन्यायी, वर्दवारी. हांव ह्या त्या दंड वसूलदारा सारकोय न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोळ्याक 2 फावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्या सोय 10वो वांटो फारीक करता. तो दंड वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडिनासतना अर्दें बडोवन अशें म्हणटालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन वो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव ल्हान करतलो आनी आपणाकूच ल्हान करता ताका देव उंच काडटलो. देवाचें उतर हे. सोमी जेजू क्रिस्त मंगळ बाबडोन ह्या संवसारांत आयिल्लो पातक्यांक सोदून, उणेपण आसलेल्या पासून. पूण हो फारिझेव आपुणूच सात्वीक म्हूण समजता. आपणाचेरूच तो पातयेता, तो देवाचेर पातयेना. ताका देवाच्या काकुतीची गरज ना. पूण हो दंड वसूलदार सगलो लोक ताका पातकी म्हूण लेखतालो, आपूण सात्वीक म्हूण सजमना. तो आपणाचेर न्हय पूण देवाचेर तो पातयेता. देवाचे काकुतीक तो उलो मारता आनी देवाचे काकुतीक आपणाचें उणेपण तो उबारून दिता. देवाच्या कृपेन भरता आनी तो आपल्या घरा परतता. आयच्या दिसा मंगळ बाबडोनो तुका आनी म्हाका काकुतीची गरज. ह्या संवसारांत मंगळ बाबडोनो उणेपण नासलेलें जाल्यार जेजू केन्नाच येतो नासलो. आमच्या जिवितांत आनी ह्या संवसाराचेर आमी उणेपण पळयता तेन्ना आमी चिंता आनी म्हणटा हें उणेपण खंय भरून येवंक शकता. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाची काकूत पुरो. आनी देखून ह्या वेळार आमचें उणेपण आमी देवाचे काकुतीक आमी उबारून दिवया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आयज आमच्या जिवितांत आसा तें उणेपण एकान एक आमी तुका उबारून दिता. आत्मीक उणेपण पयले सुवातेर. व्हडपण, मिजाशीपण, फटकीरपण, दुबाव, देवनिंदा, क्रोध, पोजडपण, वसवाशेपण, संवसारीपण, संवसारी वस्तूंची आशा, आळशीपण, इमटेपण आमी तुका उबारून दिता. आमच्या काळजान मनान आसा तें उणेपण. आमकां सुसेग ना, आमकां थार ना. आमी बेजार जाता, आस्कार सुस्कार सोडटा. आमच्या काळजान आनी मनांत आमी शांत ना, सवस्काय ना. हें आमी तुका आनी तुज्या काकुतीक उबारता. आमकां भलायकी ना. आमच्या घराब्यांत जण एकल्याक दिसता की आपल्या विशयीन दुसऱ्यांक पडलेलें ना, आपणाक कोणूच सजमना. आमच्या जिवितांत एके भाशेन सगळे वाटेन कश्ट आसात, त्रास आसात. आमी झूज करूंचे पडटा. दिसपट्टो ग्रास जोडोंक जाय तोच आमी वावर करूंक पडटा आनी वावर केल्या उपरांतय आमकां तसो फळ दिसून येना. हें सर्व उणेपण आमच्या जिवितांत आसा तें आनी ह्या संवसारांत आमचे भोंवतणी आसा तें आमी तुजे काकुतीक उलो मारता. सोम्या, तुजी काकूत आमकां पुरो. तुजी काकूत सोम्या,
तूं ओतय. ह्या संवसारांत आसतना तुवें तुजे काकुतीन आनी कोणवळायेन पिडेवंतांक हात लायलो. खोटकारांक तुवें नितळ केलें. आरकाराक तुवें बरो केलो. कुड्ड्यांक तुवें नदर दिली. बेऱ्यांनी आयकशें केलें. मोन्यांक तुवें परतून तांणी उलोवशें केलें. मरणाच्या न्हिदेंत आसलेल्यांक तुवें उठयलें. भुकेल्ल्यांक तुवें जेवण दिलें. अनाथांक आनी विधवांक तुवें तुजो सांगात दिलो. पातक्यांक, कळवंतांक, दंड वसूलदारांक तुवें बूद आनी बुजवण दिली. धर्मीक वडिलांक, फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक तुवें तांच्या अंतस्करणाक उलो मारलो. आयच्या दिसा सोम्या ही तुजी काकूत आमकां जाव. आयच्या दिसा ही तुजी काकूत ह्या आमच्या फामिलीक आनी घराब्याक जाव. देवा आमची पातक्याची काकूत कर. देवा आमची पातक्यांची काकूत कर. देवा आमची पातक्यांची काकूत कर. देवा म्हजी पातक्याची 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 काकूत कर. सोम्या तुजी काकूत सोम्या एका सागरा परी जावन आसा. तुजे काकुतीक शीम आनी मेर ना. ह्याच तुज्या काकुतीन सोम्या आयज तुजी कृपा आमच्या जिवितान ओतयताय. तुजे कृपे वरवीं आमचें दर एक उणेपण तूं बरोवन हाडटाय म्हूण ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिता सोम्या. तुजे कृपे वरवीं सोम्या तूं आमकां आत्मीक थीरपण दिताय. आमच्या काळजाक आनी मनाक सुसेग आनी समाधान दिताय. आमकां भलायकी दिताय. आमच्या घराब्यांनी सोम्या तूं भावार्थाचें देणें दिताय. आमच्या घराब्याचेर आनी फामिलीचेर तुजें राज सोम्या तूं पाठयताय. आमच्या जिविताची वाट तूं आमकां उक्ती करून दिताय म्हूण ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिता सोम्या. हय सोम्या तुजी काकूत आमच्या जिवितान तूं सापसुबी जावंक दिवचो नाय. हय सोम्या साम पावलून म्हटलां तशेंच देवाची काकूत म्हज्या जिवितान निर्फळ जावंक ना. तूं तुजी काकूत आमच्या जिवितान निर्फळ जावंक दिवचो नाय. पूण ताचो फळ आमी भोगोवंक पावतल्या. आयच्या ह्या दिसा फुडल्या दिसांनी फुडल्या म्हयन्यान आमी तुज्या काकुतीचो आनी कृपेचो फळ आमी भोगोवंक पावतल्या देखून आमी आदी फुडेंच तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका सोम्या. वाखाणी तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. रिबाहारा लामाहारा इशिकी दिरी रामाहारा इसी दे दे दारा रिहेरे मागणे करूया मगाळ बाबनो. हालेलुया रिखेरी रामाहारा इशिकी दिरी रा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजे काकुतीचेर आमी विस्वास ठेवता देखून येता त्या दिसांनी आमी तुजी महिमा आमी देखतल्या. तुजी महिमा आमी पळोवंक पावतल्या. रिबाखेरी रामाहारा इशिकी दिरी रामाहारा हालेलुया 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 हालेलुया. सतमानतल्या मनशा सवें सगळें घडोवंक शकता. आमच्या भावार्था प्रमाणे तूं घडोवन हाडटलोय हे मागणें सोम्या तूं सुफळाक घालतलोय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें सोम्या आमी सद्दां दिसपट्टी आमी तुका उबारतल्या. कित्याक दिसपट्टी दर एका वेळ घडयेर आमकां तुजे काकुतीची गरज. हय सोम्या तुजी काकूत आमकां दिवंक ह्या संवसारांत आयलोय. तुजे कृपे वरवीं आमचें उणेपण भरोवन हाडूंक आयलोय. आनी तुजे कृपे वरवीं हें आमचें उणेपण तूं भरोवन हाडटाय. तूं विस्वाशी, तूं काकूतदार, तूं पदवेदार म्हूण आमी तुका वाखाणटा. वाखाणी तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. रिबाहारा लामाहारा रिबाहारा ला हालेलुया 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 हालेलुया. रिखेरी रामाहारा इशिकी दिरी रामाहारा रा 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 रिबा दिरी रामाहारा इशिकी दिरी रामाहारा इसी दे दे दा 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 रा रिबाहारा रा 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 रा. रिहीर तुज्या काकुतीक उलो मारतात ती केन्नाच रित्यात आनी वेचिनात. तूं तांकां उपट भरताय. हय सोम्या आनी ह्या वेळार तुज्या कृपेचो पावस आमच्या जिवितान पडटा आनी पडटलो देखून आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका, महिमा तुका, वाखाणी तुका, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. तूं आमचें जिवनपणांनी जिवीत. तूं आमकां जिवीत दिताय. तुजो उजवाड जिविताचो आमच्या जिवितान ह्या वेळार प्रकाशता, परजळटा देखून आमी तुका आर्गां दिता, वाखाणटा. तुज्या नांवाचें आमी तुस्त करता. आमी तुका परकणटा सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
अगाळ बाबडो हे मागणें आमी दर एका दिसा करूंक जाय. जितके आमी देवाचे काकुतीक उलो मारता, देवाची काकूत आमी आपणायता, तितलेंच आमी देवाचे कृपेन भरता. दर एका साक्रामेंता वरवीं ही देवाची काकूत आमी आपणावया आनी भोव करून समुदायाच्या मागण्या वरवीं आनी आमच्या खासगी मागण्या वरवीं देवाक आर्गां, देवाक महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. देवाची भरपूर कृपा तुमचे सगळे आसूं. देव बरें करूं.